नमस्कार. एडोनच्या आईच्या भागात तुमचे सगळ्यांचे स्वागत. आज आमचे बरोबर आसात गोयचे पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकर. तांचे कडेन पर्यटना भितरले वाद सोडून आता जमनीचे वाद सुरू जाल्यात आणि FIR सुद्दां कोर्टान घाल म्हणून सांगल्या. सो नक्की परिस्थिती कितें आणि दिलीप बाबाचो स्टँड कितें आणि एकूण पर्यटनाची दिशा आणि दशा 18 म्हयन्या उपरांत खंय पावल्या ह्या सगळ्या गजालींची आमी उलयतले. दिलीप बाबा स्वागत तुमचें. नमस्कार. सगळ्यात पहिली गजाल म्हळ्यार एक मिनिस्टराचेर सारको जमीन बळकावपाचो बी जर आरोप जालो की मागीर लोकांच्या तकल्याक तरेतरेचे डावट येवपाक लागतात. तुमची सरकार येवन जाली 18 म्हयने. 18 म्हयन्या भितरच मंत्री जमीन बिमीन बळकावपाक लागले, सामके रेग्युलरायझेशन करून घेवपाक लागले एन्क्रोचमेंटांचे. वॉट इज युअर थिंग? म्हाज्या जमनीच्या विशयी जो आयज चर्चा चल्ल्या, हांव हो विशय तुमकां इतकोच सांगीन ह्या वेळार की विशय जो आसा सबजुडायज आसा, हायकोर्टा पर्यंत पावल्लो आसा आणि तुमच्या म्हणण्या प्रमाणे तुम्ही जे पयर कितें सांगतात FIR बी लॉन्च कर म्हटलां, ह्या स्टेजी पर्यंत विशय पावलेलो आहा. पूण ह्या वेळार तुमकां प्रुडंट टिमींग कळचें आणि तमाम गोंयकारांक ह्या माध्यमांतल्यान हो विशय वस्तुस्थिती कळली न्ही. कितें आसा ही कळची. आर्ग्युमेंट करनासतना हांव इतकेंच सांगता की लास्ट 24 इयर्स दिलीपाक जेन्ना कोणूच वळखनासलो त्या वेळार दिलीपान एक कोमनीदादी कडल्यान एक सादी NOC घेवन थंय हांवें तें स्टॉल घातलेलें आनी गेले 24 वर्सां हांव म्हाज्या पोटाचो उदारनिर्वाह म्हणटा ह्या धंद्यावर वचून करता. हें आख्ख्या गोंयभर लोक जाणा आनी 24 वर्सां हो धंदो केल्या नंतर हांव मिनिस्टर जावच्या पयलीं जेन्ना तें रेग्युलरायज करपाचो प्रश्न येयलो तेन्ना तो रेग्युलरायज करचें म्हणून हांवें एप्लिकेशन केलें आनी एज पर द प्रोसिजर कोड ऑफ कोमलीदाद म्हणून जो प्रोसिजर आसा, कोमलीदाद ही स्वतंत्र बॉडी आसा आनी तांकां तेंचे जमनी विशयी स्वतंत्र निर्णय घेवपाचो तांकां अधिकार आसा आनी ह्या अधिकारा सकयल त्या लोकांनी आपली जनरल बॉडी बाकीचे सगळे सोपस्कार जे आसा, हांव सोपस्कारान डिटेलान वचना, पूण हे सगळे सोपस्कार करून जे म्हाजे जागो आसा हो रेग्युलरायज एज पर एप्रूव गव्हर्मेंट जे रेट आसा आनी गव्हर्मेंटचो जो रेट आसा तेज्या 4 पटींनी हांवें पयशे दिवन ही जागा जी आसा ही जागा विकत घेतली. आरोप कितें आसा? आरोप आसा की तुमी अरावंड 3-3.5 लाख रुपये दिवन ती जागा घेतली, पण एक्चुअल ताजो मार्केट व्हॅल्यू आज इट इज क्लोज टू 1 crore रुपीज. हांव 1 कोटी आहा का 5 कोटी आहा हें म्हाका खबर ना, पूण एखादे जर आमी मार्केटान गेल्या नंतर हो म्हाजे कडेन जो पेन्सिल आसा ह्या पेन्सिलाची किंमत 3 रुपया अशी मार्केटान बरयल्ली आसा, फळ्याचेर बरयल्ली आसा आनी हांवें घेतल्या नंतर कोण तरी म्हाका म्हणटा ना हेजी किंमत 100 रुपया आसा जाल्यार म्हाका दिसता व्हेरीफाय करपाची गरज आसा. त्याच बाबतींत म्हाज्या भितर जाल्लें आसा. गव्हर्मेंट प्रत्येक हांव नको 3 वर्सां 5 वर्सांनी एक रेट स्टॅटिस्टिक्स करता. गॅझेटीचेर गव्हर्मेंटाचेर हें येता, बरोवन येता की बाबा प्रत्येक वाठारांत, गांवांत, शहरान रेट कितें आसता, मिनिमम रेट कितें आसता हो रेट थंय डिस्प्ले केल्लो आसता आनी तेज्या भितर जो म्हाजो वेव्हार आसा तो वेव्हार जाल्लो आसा. 2 जे कोर्ट आसात आमचे JMFC कोर्ट आहा, हे 2 JMFC कोर्टान जेन्ना 2005 हांवें केस घेतलेली, 2005 2010 सालान तेजो निकाल लागलो तेन्ना हांव मिनिस्टर नासलो, कोण नासलो. हे सगळे निकाल म्हाज्या बाजून लागल्या आनी कोर्टान जेन्ना सांगलें की ती जमीन हांव इतके वर्सां आपले थंयसर कश्ट करून खाता तेन्ना थंयसर म्हाका ती जमीन थंयसर कोणीच इंटरफियर जावचें हे सगळे जजमेंट आसा. हांव डिटेलान जर गेलो जाल्यार ती कॉन्ट्रोवर्सी जावंक शकता. म्हगेलो मुद्दो इतलोच आसा की तुमी कितें म्हणटात की 1 कोटीची जमीन न्ही आणि तुम्ही 3 लाखांक घेतली. ती द बेजीक आरोप जाता की तुमी तुमच्या पदाचो गैरवापर केलो आणि जे 2 घटक आशिल्ले ह्या सगळे रेग्युलरायझेशनाच्या प्रोसेसांतले तातूंतलो एकटो आशिल्लो तो तुमचो अंडर सेक्रेटरी हू हॅपन्स टू बी दी एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ बार्देस कोमुंदाद, जो तुमचोच अंडर सेक्रेटरी. आणि दुसरो जो आशिल्लो तो अटॉर्नी ऑफ सेरुला कोमुंदाद हू हॅपन्स टू बी अ गव्हर्मेंट सर्वंट अँड हू इज अ सेक्रेटरी ऑफ सांगोळडा पंचायत. हे जेन्ना मंत्री असतात आणि हे 2 मनीस जेन्ना तुमचे सकलच काम करतात तेन्ना तुम्ही तुमच्या पदाचो गैरवापर करून ह्या 2 जाणांक वापरून ही जमीन स्वताच्या नावार करून घेतली हो स्पष्ट आरोप. पयली सुवातेर एक तुमच्या तकलेन आहा तें हांव एक सेपरेट करपाचो प्रयत्न करता की म्हाजें जें रेग्युलरायज म्हणटा पळय जांक तो प्रोसेस आसा पळय हो प्रोसेस सामवेर 2010 आनी 11 जाल्लो आसा.
12,000 2012 सालान हो कंप्लीट जाल्ला, ज्या वेळार हांव खंयच्याच पदाचो म्हणजे खंयच्याच आमदार आशिल्लो. हय मिनिस्टर आनी हे नासलो, आमदार आसलो पळय तोय आसलो आमदार ओपोजिशन हेजो अपक्ष ओपोजिशन म्हणून आमदार आसलो. त्या वेळार हांव मंत्री नासलो किंवा म्हाजे कडेन कॅबिनेट कसलेंच पद नासलें. हे इतके म्हाका सांगिनशें दिसता ह्या वेळार तुमकां. पण ह्या दोग जाणांचेर तुमी दबाव बिबाव हाडलो ना? दबाव वाडपाचो प्रश्न येयला. म्हाका दिसता कोण पळय कोड ऑफ कोमलीदाद तमाम गोंयकारांतले म्हाका दिसता 50% तरी लोक जाणा आसतले व सुबेज जाणा आसतले की कोमलीदाद ही बॉडी कितें, कोमलीदाद त्यांचो कायदो कितें आसा आनी त्या त्यांच्या कायद्या अंतर्गत ते कितें करूंक शकता अशी हजारांनी म्हाका जे दिसता. पिटिशन फायल जाला तुमच्या अगेन्स्ट ते म्हणटा की हो जो प्रोसेस आसा न्ही हेजें परमिशन दिलां तें इट व्हायोलेट्स कोड ऑफ कॉमनदाद आनी ताका लागून तुमगेलें एकूण गजाल जी आसा ती इलिगल ठरता. हांव त्या लिगल हितूर वचना इतक्याकूच लागून तुमकां सांगलां की हांगा जें कितें रिकॉर्ड जाता तेजेर मागीर तेजो परिणाम हायकोर्टाचेर जजमेंटाचेर हायकोर्टाचेर ऑनरेबल हायकोर्ट जो निर्णय दितलो तो हांव परत सांगता हायकोर्ट जो कितें निर्णय दितलो तो म्हाका सदींच मान्य आसतलो. तर त्या हेका इफेक्ट जावपा खातीर हांव हितून डिटेल वचना की ते जे कायद्याची कस काडपा खातीर म्हाका कायदे पंडीत आसा जे कायदे पंडीत हायकोर्टान आनी ज्या कोर्टान वचपाक जाय त्या कोर्टान आर्ग्यू करूंक जाय ते करतले अशें म्हाका तरी दिसता. पूण म्हाजें कितें सांगणें आसा की गेली 24 वर्सां त्या जमनीचेर हांव म्हाजें पोट भरीत आसा बरोबर. आयज पर्यंत. आनी एज पर द प्रोसिजर लेड इन कोड ऑफ कोमलीदाद ते सगळे प्रोसिजर हांवें केल्ले आसा आनी हे प्रोसिजर करून हांव फुडें गेल्लो. हय म्हाका तुमच्या विरोधकांचो आरोप आसता सांगता तुमकां की सुरवातीक जेन्ना तुमकां ही जमीन मेळ्ळी म्हाका दिसता 1996 मेळ्ळी. हय 1996 29 मार्च 1996 टू बी व्हेरी प्रिसायज. तांचो आरोप आसा की जेन्ना तुमकां ही मेळ्ळी तेन्ना तुमकां 9/11 स्क्वेअर मिटर मेळिल्ली. ताजे उपरांत 22/2/2004 ही जी जमीन आसा ती तुमकां युटिलायज करपाक रेंटाचेर दिली ती 111 स्क्वेअर मिटर ही तुमकां दिली. आनी तो जो रेंट दिलो तो रेंट आशिल्लो फक्त 75 रुपया पर इयर. एज पर दॅट इज वॉट युअर ओपोजिशन इज सेईंग. व्हेरेज तुमकां जी 9/11 स्क्वेअर मिटर दिल्ली ताजो तुगेली लीज रेंट आशिल्लो अरावंड 600 रुपया. सो ऑलमोस्ट 8 वर्सांनी जेन्ना तुका मेळ्ळें 111 स्क्वेअर मिटर मेळ्ळी चड मेळ्ळी तेन्ना ताजो रेंट कमी जालो. आतां हे कितें म्हणटा जेन्ना असली घडणुको घडटात तेन्ना खंय तरी दिलीप बाब आपलें बरेपण वापरून ह्यो गजाली आपल्या फायद्याक कशी येतल्यो हाजो प्रयत्न करतालो. कशें आसा की तुमी ज्या पद्दतीन प्रश्न करता हेका आन्सर करणे भाग आसा अशें म्हाका दिसता. दो इट इज द सबजुडेस. तुमी जर 9/11 आनी 110 स्क्वेअर मिटर हे सगळे जे करता हे बांदकाम करपाक म्हणजे स्ट्रक्चर करपाक हेजो परवानो आसा. हेजे कडेन सगळ्याची लायसनां काडलेली इवन आपले कोण ते TCP जावं तुजें पंचायत हेजो आसा हे करपाक आसा. बाकीचे जमनीचो जो वापर आसा बाकीचे हांव बेजिकली जो धंदो करता हे बिल्डींग कन्स्ट्रक्शन करपाक जो साहित्य लागता मागीर भितर सिमीट येता खडी येता विटा येता लोखंड येता हे बाकीचे दवरपा खातीर जो जागो आसा पळय तो हांव वापर करता. बरोबर हे म्हजें म्हणणें आसा. जे 599 स्क्वेअर मिटर जे म्हाका डिमार्केट केल्लें आसा पळय तो हो जर जागो सोडलो हो थोडो जागो सोडलो जर जाल्यार बाकीचो जागो आसा हो बाकीचें साहित्य ठेवपा खातीर हांव वापरतां. इतकेंच म्हजें म्हणणें. सो तुमी म्हणटात की हे जे रेंट कमी जालो 8 वर्सांनी हरशी रेंट वाडटा न्ही तुमचो रेंट कमी जालो हांगा तुमी खंय तरी तुमचो इन्फ्लुयन्स 8 वर्सांनी रेंट हरशी वाडटा. हय तुमकां जेन्ना 9/11 आशिल्ले तेन्ना लीज रेंट आशिल्लो 600 रुपया पर इयर आनी तुमकां जेन्ना 111 स्क्वेअर मिटर दिली तेन्ना तो 75 रुपया जालो. ताज्या नंतर कोर्टान केस आसली न्ही कोर्टान 2005 सालान कोर्टान घातली ती JMFC कोर्टान गेले आनी 2010 सालान ताजो हो निकाल लागलो. दॅट टायम इट वॉज सबजुडायस म्हणजे कोर्टान जे कितें सांगता पळय तें आमकां मानपाकूच जाय. आतांय कोर्टान केस आसा जे कितें कोर्ट सांगताले पळय तें म्हाका शिरसावद्द आहा. हें आतांय म्हजें म्हणणें आसा. हेज्या हांव कोर्टाच्या भायर हांव म्हाजो स्वताचो कायदो हांव करूंक शकना कोणूच करूंक शकना. तुमी कितें म्हणटात की समजा फाल्यां कोर्टा भितर जर प्रूव जालें की इतले सगळे जे प्रोसिजर तुमी केल्यात ते सारखे नाशिल्ले जाल्यार तुमी पोजेशन सोडटात. ऑफकोर्स कोर्टाचो निर्णय न्ही तो कोर्टाचो आतां म्हाजे पद्दतीन हांवें तुमकां दिसता की तुमी कसल्याच बेकायदेशीर गजाल केली ना इन्फ्लुयन्स वापरलो ना. 101% दॅट
आय एम अ एब्सोल्यूट ओनर ऑफ दॅट 599 स्क्वेअर मीटर जागे आहा त्याचा आय एम द एब्सोल्यूट ओनर. आय हॅव पेड द टोटल अमाउंट ऑफ दॅट लँड एज पर अ प्रिस्क्रायब रेट इन गॅजेटाच्या हेज्या प्रमाणे हांवें सगळो रेट दिल्लो आसा. माझे सगळे सोपस्कार पूर्ण जावन माझें नांव थंय आणि रिकॉर्ड तुम्ही म्हणतात की तुम्ही म्हणतात की कोमुंदात कोड जो व्हायोलेट जालो म्हणटात तुमगे एन्क्रोचमेंट तुमकां रेग्युलरायज करून तो प्रायस पे करून जमीन तुमकां दिवपा भितर ताजो किस तो कोर्टाक काडपाचो म्हणून तो कोर्टान काडपाचो म्हाका सोडून घाल तितून म्हाका चड उलोवपाचें ना इतकें लागून की कोर्टान तुमकां सांगलें की तेजे जे किस काडपाचो आहा तेजेर डिबेट करपाचें आहा कितें करपाचें ते कोर्टाक जावं कोर्टाक जावं आनी कोर्ट करतले. पण एज पर लेट मी टेल यू अगेन लेट मी टेल यू व्हेरी फ्रँकली की एज पर द प्रिस्क्रायब रेट इन गॅजेटेड एक प्रत्येक गव्हर्नमेंटान दिल्लें आहा की ह्या वाठारान तुम्ही सुमार 1 कोटीची जमीन 3-3.5 लाखांक बळकयली ना. हांवें 3.5 लाख न्ही सादारण विशय 6,80,000 फारीक केल्ले आसा. सो तुम्ही 1 कोटीची जमीन जी आसा इट्स कम टू 1,140 रुपया पर स्क्वेअर मीटर असो अंदाज येता. सो तुमकां खंयच दिसना की तुम्ही तुमगे इन्फ्लुयन्स वापरून तुमच्या सकल्ले अधिकारी वापरून तुम्ही ही जमीन घेतली आणि ती कमी रेटीन घेतली. प्रश्न देना अधिकारी बी म्हणटा पळय हे आतां हांव कितें म्हणटा मंत्री जाला हो आतां आनी म्हाजो जो प्रश्न आसा गेल्या 24 वर्साचो प्रश्न आहा आनी 24 वर्साच्या कालावधीन प्रत्येक एक पायरी चडत पर्यंत हे सगळें जावपाचें आहा ते सगळे सोपस्कार जाल्ले आसा. तो प्रश्न देना हांवें म्हाजो ऑफिसाचो मिसयूज म्हाजो अधिकार वापरून हे सगळें करपाचो प्रश्न देना हितून. आय स्ट्रेट डिनाय. हय पण तुमची लास्ट जी तुमची सामकी सिरुलगा कोमुंदादीन नो ऑब्जेक्शन दिवन बी जी सगळी प्रक्रिया पुराय जाल्या ती म्हाका दिसता 9 जानेवारी 2013 जेन्ना तुम्ही सिरुल कोमुंदाच्या कोर्टाक नो ऑब्जेक्शन गेला की आम्ही दिलीप बाबा हे दितात आमकां कांयच ऑब्जेक्शन ना लेट हिम गिव फुल पोजेशन आनी कंप्लीट ओनरशीप ऑफ द लँड म्हणून ती 9 जानेवारी 2013 तेन्ना तुम्ही मंत्री आशिल्ले. म्हाका एक सांगा हांवें 2005 सालान JMFC कोर्टान हें घातलेलो केस घातली आनी तेजो जो हो आसा आमचो जजमेंट आसा 2010 सालान येयलो. हांव तेन्ना आमदार आसलो बरोबर न्ही. ओ म्हाजो फॉल्ट इट इज अ प्रोसेस न्ही. आयज एखादो डॉक्युमेंट दिल्या नंतर खंयच्याच कोर्टान किंवा खंयच्याच सरकारी हितूर फाल्यां मेळोंक शकना. इट टेक्स टायम म्हणजे आपलो जो टायम आसा प्रोसेस करपाचो हो सगळो प्रोसेस जावनूच तेजो रिजल्ट भायर येता न्ही. 24 वर्सां पयलींची प्रकरण म्हणटा तो आतां कित्याक वयर सरलें. यू मे बी नोईंग बेटर दॅन मी. हांव प्रामाणीकपणान विचारता यू मे बी नोईंग बेटर. कशें आसा पळय इवन आय वॉज इन ऑपोजिशन लिडर. बरोबर. हांवें खुबशे हे आपले कितें ते विशय हाताळलेले आसा. कावंटर पॉयंट करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा एज अ राजकारणी म्हणून. जे कोणी म्हणजे आमच्या ऑनरेबल किंवा आमचो माय गुड फ्रेंड आयरिश रॉड्रिगीस हांच्यांनी जो विशय काडला पिटिशन घातला हायकोर्टान पावयला हो तेंचो विशय. इवन ही इज अ एक्टिविस्ट तांकां रायट आसा करपाक. 24 वर्सांनी कित्याक दिलीप बाब आतां मंत्री जातकीर कित्याक स्पेसिफिकली मे बी कशें आसा कोणाकूय वायट दिसलां आसूंक शकता. कित्याक तूं मंत्री जालो म्हणून. बिकॉज आय एम माझे साळगांव मतदारसंघा पुरतो एक पॉलिटिकल लिडर हांव त्या वाठारांतलो. आयज गोंयचे टुरिजम मिनिस्टर सांबाळटना कोणाक कितें वायट दिसलें आसात आनी कितें आसा कितें आसूंक शकता. पूण पॉलिटिक्सान कशें आसा कोण कोणाचेर टिका करता ह्या पक्षांतलो त्या पक्षाचेर टिका करता हें तर स्वाभावीक आसा. आनी ते करना जाल्यार तो एखादो राजकीय पक्ष उबो रावंक शकना. हें जगजाहीर आसा. हें करप हें स्वाभावीक आसा. हें राजकारण आसूंक शकता म्हाका दिसता आसूंक शकता डेफिनेटली. पूण मेरीट आशिल्लें राजकारण. कारण जेन्ना आयरिश बाब कोर्टां भितर गेलो जेन्ना ताणें सांगलें की बाबा पुलिसेन आपणी कंप्लेन दिली पुलिसेन FIR सुद्दां रजिस्टर केली ना 1 म्हयनो मेरेन तेन्ना कोर्टान तरी पुलिसेक सांगचें की FIR रजिस्टर करची म्हणून. बरोबर. तेच ऑर्डर दितना कोर्टान सांगलें की देर आर प्रायमा फेसी ग्राउंड्स टू रजिस्टर अ FIR. बरोबर. सो जेन्ना कोर्टाक दिसता की प्रायमा फेसी ग्राउंड्स आसात ह्या केसी भितर आनी पुलीस रजिस्टर करनात तेन्ना एक जर राजकारण जाल्यार ताका मेरीट आशिल्लें राजकारण जालें मागीर खंय तरी ग्राउंड्स आसात आनी राजकारण त्या ग्राउंड्सांचेर करतात. दुसरी गजाल तुमी मंत्री म्हणून पुलीस रजिस्टर करनात.